केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मार्गदर्शक तत्वाप्रमाण संजीवनीन मशिनरींचे सेटअप करपाचे काम सुरू केला। 8 तारखेमेरेन सगळ्या जाग्यार पडून कारखानो सुरू जातलो म्हूण ऊस शेतकारांक संजीवनी कारखान्यान सांगिल्ले। कारखाना सुरू जाता म्हूण मोठ्या उमेदीन ऊसाचे गाडयो घेवन गेल्ले शेतकार कारखानो सुरू जावपाची चिन्ह दिसना म्हूण बेजारले। उपरांत संजीवनीचे वेवस्थापक दामोदर मोरजकार, खासदार नरेंद्र सावयकार, आमदार प्रसाद गांवकार आनी शेतकारांची मिटींग जाली। फॅक्टरी आजूय आम्ही स्टार्ट करतले म्हणून आम्ही नेटान येयल्ले। आमचो एक निर्णय आसला चालू करतले म्हणून, पण फॅक्टरी आज चालू करूंक शकना कारण तेंचे पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे जे आसा पळय ती तेंचे अजून तेंचे काम चालू आसा, तांकां अजून परमिशन मेळना। म्हणून आमी एक तांकां लास्ट चान्स दिता हो। आमी ब्रेस्तार म्हटल्यार आमकां फॅक्टरी चालू जाल्ली जाय म्हणून सांगलेले आसा आनी जर ब्रेस्तार दीस म्हटल्यार आमचे जर आमकां चालू जाली ना जाल्यार आमी शेतकरी ह्या नात्यान भितर वचून चालू करतले हे आमच्या सगळ्या शेतकऱ्यांचो निर्णय आसा। कित्याक आमची आज पासून आमचें लुकसाण दिसाक 4-5 लाख अशें लुकसाण जालें। लोक येयल्ले आसा, ऊस थंयसर पडून उरलेलो आसा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे मार्गदर्शक तत्वाप्रमाण काम जातकच कारखानो रोखडोच सुरू जातलो। 2 अडचणी आयल्यो। एक अडचणी त्यांनी ट्रायल घेतली। ते ट्रायल घेतल्या उपरांत एक मशिनी भितर मातशी एक बारीकशी अडचण आयली। ती अडचण त्यांनी आता पयस केल्ली आसा, पण त्याच बरोबर सेंट्रल पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे तांकां जे डायरेक्शन आयलें ताका लागून जी मशिनरी हांगा सेटअप करपाची आशिल्ली ती सेटअप करपाचें काम चालू जालें। फाल्यां मेरेन जशें तेणी आतां सांगलां की आयज सांजे नाल्यार फाल्यां मेरेन हें काम सगळें कंप्लीट जातलें आनी तांकां सोमारा मॅक्झिमम एक फुडल्या 2 दिसां भितर सगळे सर्टिफिकेटी बीन मेळटल्यो आनी ते मेळ्ळ्या बरोबर रोखडें क्रशिंग जें आसा तें सुरू जातलें। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू।